गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक बऱ्यो भलायकीच्यो मुळाव्यो सुविधा मेळच्यो हो हेत दवरून 70 वाठारांतल्या दर एका गांवांत फुडल्या कांय दिसांत वेगवेगळ्या भलायकी शिबिरांचें आयोजन करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। शुक्रारा वाळपय घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। 26 फेब्रुवारीच्यान ह्या भलायकी शिबिरांक सुरवात जावन मे म्हयन्या मेरेन ही शिबिरां चलतलीं अशें ताणें सांगलें। प्लस हेल्थाच्या दृश्टिकोनान एक हायर लेवल कॅम्प जे पयलीं आमी कॅम्प घेताले ते आमी एक हायर लेवल कॅम्प आमी म्हणजे आनी थंय ब्लड टेस्टिंग पासून सगळे डायग्नोस्टीक पासून सगळे इवॅल्युएशन आनी वेगवेगळे क्रायटेरिया आयज दनपारां आमी मिटींग आपयल्या सगळे पंच सदस्यांची आमी आमचे सगळे पंच सदस्यांची मिटींग आपयून आमचे नोडल ऑफिसर गोवा मेडिकल कॉलेजचो आनी डॉक्टर केदार जे आमचे DHSचे आसा ह्यो कॅम्प्स आमी शाळांत आमी घेतले म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग पासून तरेतरेचे स्क्रिनींग जे आमी करूं शकता जे सामान्य मनशाचे जिवनांत ताजो इम्पॅक्ट जाता त्यो गोश्टी आमी ह्या 26 तारखेचेर आमी चालू करता रायट अप टू मे एंड पर्यंत आमी ते घेतले कॅम्प्स म्हणजे आमच्या लोकांक ताजो भरपूर फायदो जातलो। आनी त्याच बरोबर वाळपय लास्ट कॅम्प आसतले वाळपय म्युन्सिपालिटीन इंटिग्रेटेड सॅटेलायट कॅम्प आसतले जे सगळे HOD आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजाचे प्लस आमचे DHSचे सगळे टॉप डॉक्टर हांगा हाडून मागीर म्युन्सिपालिटी क्षेत्रांत आमी एक दीस कॅम्प घेवपाचो आमचो आसतलो पूण पयलीं गांवांत आनी सगळे परिसरांत आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आमचो चालू आसतलो ते आमी ऑलरेडी फायनल केला।